दिवसरिक आमगे मोगा वीक्षकाक स्वागत सुस्वागत. आज आमगे लोटासची वनिता नायक मायाने आणि कुमटा पडायलाची हांका स्वागत करता. नमस्कार. सो कुमटा तू एक आमगेल स्टायलाचे आमगेल जीएसबी रेसिपीची जाल्यार चिके विंगड स्टाईल असता. सो त्यांनी आमकां दोन्ही नमुन्याचे रेसिपी आमकां दाखोवचार आसाची. सो ते कसं म्हणून आमी निमगुया कसं माय आज कोण. हां, आज हांव वटाणा आणि बटाटे घालून तेपळा आंबट करून दाखयत आसा. आता तेपळा सीजन आणि आनीक मशरूम पॅकेट मशरूम मेळटा ताचे एक धडक म्हणटा आमी मगूच ना हांगा मंगळुरान कसं म्हणटा म्हणून ते धडक कायलीर केळी पान आणि हळदी पान घालून थापून दाखयता. एक हे दोन्ही हाका मसाला सेम. सो एक दिवस करचे ना. आज हांव तुमकां दाखोवचे खातीर करता आसा. ना जाल्यार तूं तेपळा आंबट पयले दिवस करून ते दिवसाची हे धडक करून दवरल्यार दुसरे दिवस आनीक बरें लागता हे धडक. ताका हळदी पानाचे आनी बेगीन परंबळ चड येता. सो तूं करून दवरीत फाल्यां कसकी तूं गडबडी आसा म्हळ्यार एक मासोल करून दोन रेसिपी करीत. टू इन वन एक रेसिपी दाखयता आसाची. फर्स्ट आंबट करून दाखयता वय तेपळाचे. सो ताका कसं पुराय जावं का पळय इंग्रेडियंट्स. तेपळा आमटाक सोयी बेडगी मिरसांग बटाटो वल्ल वटाणो तो जी वटाण घाल्यारय जाता सिजनान. तो आतां ना तो ती हांव रात्री तिंबोवन घाल्लो. आतां तो शिजोवन घालचो जाता. आणि आमसाणीक म्हणून आमसाणी घालनाची सोल सोल हे जिवा बी बरे. हां, भिंडा सोलो हळदी पिठो मीठ आणि हे तेप्पळ जर आता सीजन आस म्हणून तर ने तेप्पळ हाडले हांवें. आणि तुका सीजन ना आता डिसेंबरा नंतर जाता तेन्ना आमी सुकोवन दवरताची ते अशी उरता. परंबळाक जिवे मागीर आतां तर ने बरे जाल्यार ते मेळना तुका आफ्टर डिसेंबर मेळना तेन्ना वय सुकोवन काडून दवरचे आणि ते एक वर्स भितर वर्क यूज करीत बरें उरता. आणि ताज नंतर बी ताचो परंबळ कमी जाल्यार बी तुवें तांदळा डब्यान तूं किंवा दाळीन तूं ते घालून दवरल्यार किडे जायना. आतां आमी कीड जाता म्हणून पावडर बी लावन दवरल्यार ते वॉश मस्त करता हुस्को जाता कमी वॉश केला अशी. हे कांय ना पटकने उदक घालपी तर वयर येत ते तेप्पळ देखून. वय वय सुकयले तेप्पळ घाल का. हां, तांतू तेप्पळ उरल्यार येता पण तू धू काल्यार ते वयर येता तेन्ना काण ओडूच आणि दिसता ते समज स्पश्ट होड उरच्या देखून. आणि एखाद दुसरें उरल्यार येता ते परंबळ सोडना. हां, ते रेसिपी करका लागी मिक्सरार पयलीं मासोल करका. आणि आमी मासोल करचे गिंता पयले बटाट आणि वटाणो शिजत घाल्या मागीर ते शीज वर मासोल जातलो. वय जीव म्हळ्यार सुको बटाणो तुम्ही रात्री तिंबत घालून वय जीव उरला रे तिंबत घालची ना तशी जीव उरला आनीक रुची जाता. ना तेन्ना तूं डायरेक्ट शिजोवचे बरें इतले कुकरा घाल्या ते बोळ जायता. सो ना ताकाय घालचे ना. आतां ते शीज वर्क एक शीट आयल्यार पुरो जाता. हय त्या वर्क आमी मासोल करून घेवया. मासलाक सोयी आतां हांवें तावळी सांगिल्ल्या म्हणके दोन रेसिपीज मासोल. सो हांव होड करता सगळो मासोल बेगीन. वय साधारण आमगे मासोल एक युजुअली कॉमन असता. वय मासोल कॉमन उरता. वय ना ना भाजची ना तेचे इजी आणि टेस्टी. हां नाही आमगेल बी एक मासोल अशी उरता की मिरसांग आणि कोथंबरी भाजून घालताची. पण हे जे तेपळा आंबट आसा ताका भाजचे ना. आतां हळदी पिठो अगदी थोडो घालका जिवा बरो आणि बेगीन कलर येता म्हणून घालचे. उदक घाल न्हू आमी मिक्सरार जाय थोडे. हां फुल
ते सॉल घालून आवडतात ना सॉल हंत घाल्यार बेगीन आमसाणी चड जावं शकता ताचे खातीर मासलाक खतखत येवकले की घालता तो ल्हान करून वांटूचे हां मासो ल्हान जाय ग्रायंडरार घाल्यार बी जाता मिक्सरार बी जाता हय बंद करचे कुकर आणि हाका पळय अशी बी उरता जीव हाका ते बी काण घेवका काडच्या जाय नाशिल्ली उरत ती धाडेल नंतर वता तूं आनी तूं घालून ते धाडोवन घेवका आता मी ते हाचे सॉल मात्र यूज करचे ना हां हां हय बी ना बी ना बी वापरचें हे धाडोवन न्हू थोडो वेळ उदकान घालून दवरका ताचे हे सुट्टा तेन्ना बी भायर येता ताजे ना बी भायर येना ताचे परंबळ येता मेरी तूं डायरेक्ट अशें केल्यार आमी वटाणे आंबट केला न्ही ते वटाण खंयचो तेपळ खंयचे कळना आनी ते स्ट्रॉंग उरता हे तोंडान मेळचे ना बाकी वेळा पुरमुळ लायक हय परंबळ तूं घे वित अशी भारी बरो आसा परंबळ एक्चुअली हे मेडिसिनल कसले व्हॅल्यूज की हां ते मागीर आतां आमकां गुतना अशी घरा म्हणटा तेपळा आमटान जेवल्यार हित जाता म्हणून मोस्टली गॅस्ट्रिक हां वय आतां ते गुगलार बी काण पळयल्यार म्हणटा ते बरें डायजेशनाक म्हणून तशें सो ते उदकान तूं ताचे फ्लेवर सोडता वय मागीर ते घालचे उदक मात घालचे की ते सॉल्ट समेत न्ही आतां आमी थोडो वेळ दवरतले देखून थोडे घाल काय जाल्यार केन्ना घाल केल्यार उदक घाल्यार बरें वटाण तोंडा मेळ्ळे की तेपळ मेळ्ळे म्हणून तू मसाला वाटू घालून एक सुट्ट मारल्यार ते स्ट्रॉंग जाता मसाला वाटू घालच्या ना थोड लोक ग्रायंडरार घालतले पळय मसालो वाटू काण घेना पळय थोडं उदक घेता पळय तेन्ना उदका बरशी घालता ते तेपळ अशी हे सुकी तेपळ तशी करका ते धाडयल्यार बी जायना सुकी उरता वले तेपळ इजी जाता हां हय हय मासोल जालो आतां आमी शिजयल्ले धांकणे काडचे आडना जाल्यार हात मुखार करचे हय सो तेका कुमटात स्पेशालिटी कसा चड कुमटा हां एक कांदो तो कांदो अशी तांणी पत्तो बांदून दवरलो उरता सो ते हाण तुम्ही पुरे वय लांबोन आनी वय आतां आमी ते आमगेले गॅलरीन बांदता मागीर तो स्टॉक केल्यार थोडे दिसान सूक ना पडत उरता किचनान तो वय ते कुसता हे म्हणून गॅलरीन आमी रॉड बांदून दवरल्या थंय घालताची तो शिंच्याक गेल्यार दोळ्या उदक येना एक आनी दुसरें म्हळ्यार बेगीन गोड उरता वायट औषधाक म्हणटाच तो आमी अशी खावच्या ना म्हणटा पयले लोक म्हाका गुतना ताजे खरें कसले सो तो थोडो हाडचो 1 किलो बी अशें केन्ना ना कळ बी ना जाल्यार म्हणटाची धवो औषधा खातीर तो मस्त खावच्या ना अशें म्हणटा हां वटाणा बटाटा दोनूय शिजला ताका उदक बेगीन चड जाल्या थोडे कांड बरें जाय जाल्यार घालचें जातलें आतां वटाणा आनी बटाट शिजिल्ल आसा आतां तांतो आमी हो मासोल घालया अर्द मासोल वय अर्द मासोल शिकता वाटू घेवन जेवचे ना कसा तांदूळ यूज करचे तुम्ही म्हळ्यार व्हाईट राईस की बॉइल्ड राईस ना वय बॉइल्ड रायस केन्ना तरी अप्रूव करचे जेव कशे दिशील तेन्ना ना जाल्यार मागीर तो शिजच्या वेळ हे उरता आतां हे खतखत येत आसतना 4 सोल हे वटांबे सोल न्ही हे भिंडा सोल हे तूं अशी वयर घालका मिक्सरा घाल्यार मस्त आमशे जाता हे सुट्टा हेजे आमसाणी वय भिंड हाडताय आमी आनी सुकोवन करताच ना करना ज्यूस तेन्ना करून दवरचे ना हे दवरताची मागीर केन्ना तरी पित्त बी जाल्यार बी बरें हे आतां जालें हे केन्ना तेपळा आमटाक 7 खतखते येवका म्हणटाची मागीर खतखत कितलो चड येता तितलें बरें सो आतां ते खतखत येना पळय लास्ट हे मीठ घालचें आनी तेपळा उदक
आम्ही थंय मोठे मीठ वापरचे हो तसो म्हाका अंदाज कळना साधारण हे मीठ शिवरता म्हणटाचे पावडरा मीठ कड मीठ सगळे हय सो तुम्ही कंचे एकडे कुमटा काय इले मला वाडकी पेश कुडकय अशी कुमटान तो एक सान हेरवट्टा म्हणून गाव आसा थंय म्हगेलो बाप्पा थंगचो सो पण ताणें हॉटेल करच्या खातीर तो महाराष्ट्रा सांगली गेल्लो थंय वचून हॉटेल केलें सो हांव मागीर जन्म बी थंयची शिक्षण बी थंय आतां परत लग्ना नंतर हांगा कुमटा गेलें सो तुमगे लँग्वेज वय. मोस्टली मराठी वय वय म्हगेलें कोंकणीन तो मराठी सुमार येता आतां हे तेपळा धाडून आमी उदक दवरिल्लें ते उदक घालचे साधारण तेपळ पड ना अशें पळोवका म्हळ्यार ते वटाण खंयचो आनी म्हळ्यार ग्रीन आशिल्ली वय तूं सपोज दुसरे कसले आंबट केल बा भेंडे घालून बी करताच तेन्ना तेपळ पडल्यार जाता वय नाही बेगीन पातळ करीत ते शिजेल्लें उदक वय नाका कलर चंद येयला तेकडे बॅड की या कुमटे मिरसांग कुमटाचे नाव नव्हता काय नाही बॅडगी मारी नाही ते पण आम्ही वापरचे ती दुसरे जाल्यार आमकां तीख जाता रुची जायना आमी ही गुड्डी मिरसांग यूज करनाचे तेकडे करता थोड लोक हय पण ही स्टॉक करची ती 5 किलो अशी स्टॉक करची इतले जाल्यार झाले त्याला कसाले ना हा कडेरी त्याला आवडतं लोकांना लास्ट एक अर्ध चमचो तेल घालताच ना जाल्यार शीताक कालोवन घेवकल्या बी नारले तेल घालताचे पण आजकाल तेल यूज करचे हय अशी केल्यार बी बरें जाता तेपळाच परमळे वय आणि खरें जावन हे मासली कातरीक रेसिपी मासली खाय आतां आमगे घरान तूं थोड लोक मगे माय आनी मासली खाता आमी खायनाच सो एक मासलो दोन नंतर हांगचे आमटांत आमी मासली तुकडी सोडता थंय वेज करता अशी बाकी सेम करचे आणि कोणाक लसण प्रीती आसा तांणी हाका लसण सोल न्हू एक 4 बुयो धाडोन कडी लास्ट खतखते घालीत ते बी एक विंगड टेस्ट येता हय हय ते टेस्ट येता हे साधारण आमी वार बियर आसतना आमी लसण खायना न्ही म्हणून अशें करचे आनी ते खात आशिल्ले तेन्ना लसण घाल्यार बी जाता हे तू तयार जालें आंबट शीता बरशी कालोवन घेवचें तूं आतां टेस्ट पळय तूं कशी हय वीक्षकांक सांगता न्हू कशें जाता हय परमळाका कळटा पण ते लायक जाला म्हणून आनी आमी युजुअल करनाचे रेअरली एक तेपळ यूज करचे एक नवेच एक टेस्ट मेळटा खावच्याक तेपळाच लायक परमळ येता शीता बरशी खाल्यार मस्त लायचे आणि मोस्टली ते बिरेंडा सोलाचे आणि आमचांचे सोडका इतलेची कितली चल वेळ वता की ताका हा एक ते वय ते खतखत आयल्यानंतर आमी धांपून दवरताची एक अर्ध तासानंतर आणि केन्ना तेपळा आमटाक म्हणटाची आयज की फाल्यां बर जाता म्हणून म्हाका दिसता ताजे उठो हे येता थोडे वेळार ते आमचाणी सोडतरी मस्त लायक जाता सो आमी वेट करया ते शितावट बसून लायकून हांव जेवता मागीर सना ब्रेक घेवन वापस येयाची एक मसाल्याचे दोन्ही नमुन्याची डिश करपाचेर आसात आमी सो मसालो आमी दवरलेलो आसा खंय वचू नाकाची स्टे ट्यून ಉಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक आत्ता आमगेले फास्ट लाईफ आणतो आमकां कितली सुलभ रांदप जाता की तितले इजी जाता लाईफ सो मागीर आमकां एक 2 in 1 रेसिपी करत म्हणलेले सो आमी मसालो कांड दवरलेलो आसा तावळे एक आंबट जाल्यार त्यांचे मसालान आनीक एक कसकी कोण दाखोवचेर आसा कशी वय आतां हेची मसलान हांव मशरूम घालून केळी पानां आनी हळदी पानारी एक सुक्केशें थापता आमी दोडक म्हणटा ताका सुक्के बी म्हणीत आणि मशरूम आतां चेडवांक बेगीन मशरूम आवडटा म्हणून
हा मशरूम घेतल्या ना जाल्यार भेंडो कीर्ल घालून करीत काराते घालून करीत हे आणि मासली घालून बी करताच यांची अशी वय होची मासोलो हेची स्टाईल आरी मासली घालून बी करतात एक्स्ट्रा कसं लई जाऊ का की तवळ मसला वय ना ना एक्स्ट्रा काही ना आता हे पान मात्र तितल्याची आणि हो मासोलच पळय तो सुक्क उरका तावळी आमटा कमी बेगीन पातळ घेते पातळ अशी त्याची वय त्या कितें आता पहिले एक कायल घेतिल्लो उरता आमी ते हो ना एक 2 मिनिट हांव पानार थापून घेता हे अशें केळी पान दवरचे मागीर तो गुलाग ना आमी तेल बील घालनात न्ही सो हे केळी पान सम घालून दवरले री तो गु कायलीक लागना सम शिजून येता तर मार्केटान तूं हळदी पान होडोड मेळ्यार बरें हांव म्हाका गडबड जाली वच्चा जालना म्हणून घरान तूं जालेली ती तिरवत आयले सांसान आसाची ती पानां हाडल्या ती तगू 1-2 पान घालून घेवचे मागीर सान आसा म्हणून हांव 2 चड घालता असा आणि आतां हांव मशरूम आणि तो मासो वट्ट कर न्हू एक जीव करका मिक्स करून घेवका आणि ते तेपळाचे उदक घालका वय तावळी आमी तेपळ वय दणान घेवका वय तो मासो घालता तसा हां सो निजाम कंचन करची बेंडा ना किरला ना हा भेंडो किर्ल घालून करताची चेडू वय 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 तांक चेडू आल्या एक पोटावच का आणि अशी घरान तो ओल्ड एज लोक उरल्या तांक ते मशरूमाचे बाकी कसं केल्यार आवडना हे तांगेले मासलाचे हे उरले तांक जाय उट्टू लोक कॉमन अशी आता हे आमी मिक्स करून घेवचे मीठ आता घालची वय वय मीठ घालका तेपळा उदक घालका सो तुम्ही घरकडे वस्तू ऑइल फ्री फूड खाऊची की म्हणा आवडली आंबटान ऑइल घालली हय हय Diet ने- conscious ना ना डायट कॉन्शियस ना खाताचे आमी जाल्यार कसं जाल्यार हाका जावका पडना मागीर नाल्ल घालून उरता न्ही आमी वय नाल्ल घालचे देखून ना घालचे पडना आतां हांव मीठ आनी तेपळा उदक घालता आणि हे मशरूमाक उदक सुटता सो मस्त उदक घालचा ना हे बेगीन धाडून घेवचे बरेशें दिसता वय हे तेपळा उदक हे अशें आमी मिक्सराक लागील उरता न्ही ते आनी दुसरें उदक घाल्यार पातळ जाता सो तेपळा उदकानाची काण घेवचो तो मासो वय साइड डिश ना साइड हां मागीर तोंड लावणी म्हणटा पळय तशी तेकडे दळीत आणि मस्त करतात की आमगे एकडे स्टाईल की कशी ना हा तू विश्व कोंकणी हंतू आम्ही एक कार्यक्रम केल्लो मागीर मंगळूर स्टाईल केरळा स्टाईल आणि आमगे वाटेचे उत्तर कन्नड वय मागीर मस्त ना थोडो डिफरंट भाशेन कशी आसा उलोवच्यान तूं तशी रांदपान बी थोडो डिफरन्स आसा ते एक दाळी थंय आमगेले कशी म्हणून सांगिल्लें तेन्ना हे पळय अशी जाता हें आनी तूं हे हाजेर थापचें कडी जाय जाल्यार थोडें शिजोवचें तरी उदक घालका आतां हांव आंत घालून दाखयता तुका गॅस लावचे नाशिल्लें मस्त वेळ बघ की जेवच्या टाइम जायवा का हय एक 15-20 मिनिट तरी जावका थोडे उदक धरता तुमगेले हॉबीज कसले आता रांदपाणी जातरी वय. एक फ्री टाइम असताना कसं करता हांव आतां पोयम बरयता नाजाल्यार आमगेले थंय कुमटान तूं कोंकणी परिशद म्हणून आसा तांगेले एक वर्सांतून 1-2 कार्यक्रम जाताचे ताका एक सान कोंकणी प्रहसन अशें बरयता
आमगेल देव लक्ष्मी नरसिंह पयर आमी आतां आमगेल कुमटे गांवांत स्वामी चातुर्मासा बशिले त्या एकटीश्वर आमगेले कुमटेन स्वामी चातुर्मासा बशिले तेन्ना आमी एक श्री लक्ष्मी नरसिंह अवतार म्हणून एक नृत्य रूपक केले 45 मिनिट्साचे तशी एक कसं तरी सांसान ऍक्टिव्हिटी सांजेर फ्री उरता न्हय सकाळी घरचे कामान जाता चेडू व्हड जाल्यार देखून ते एक एक कसले करत उरता हे कडी रीत थापून जायना पडे वयर आनी एक 2-3 हळदी पान दवरचे आता हॉट हळदी पान जाल्यार सेम प्रोसिजर वय दोन ते सायडाचे कापका भायर येवच्या ना अशी हे सान उरचे देखून ते काही ना वय मस्त एक युनिक रेसिपी ते म्हणाला आम्ही केदनाय केळी पान हळदी पान तेप्पळ पुरो टू केदनाय कर अपास का जो कुचा काय वय ताक वयर धामचे कट करू का वय मागीर कायली की भायर आयल्या री वय ना सो हे पान हांव घेतल्या तेश धामता आनी ताच्याची री दांकणे घाल्या री ते शिजता वय एक म्हणे नवेच एक आम्ही पडोचे अशी करचे ते म्हणे ट्रेडिशनल की वय 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 कोरनोची वय वय तुम्ही कोणाले तो चिकलीचे मगे बर्शी मगे माय बी आसा सो ते तांणी करचे ते तांगेल पळोवन आमी शिकला आमकां ते जल्ले म्हणून कळू कमी वचून म्हणे प्रतिवेळ पळो का की ना ना पळोवच ना तूं उदक कमी घाल्यार पळोवचें पडटा ना जाल्यार परंबळ येता परंबळ आयले भितर पळोव हळदी पानाचो आनी तेपळाचो परंबळ येता तेन्ना तूं पळयल्यार कितले सान उज्जर दवरता की पै उरो सानो उज्जर उरो तगू लागचे शक्य साधारण एक 15-20 मिनिट्स जाऊ वय 15 ते 20 मिनिट जावं ते जावो ते दोलता आमी एक मायले उलोय त्या विशयार सो तुम पोयम एक बरोच आका तुमका काही दोन इन्स्पिरेशन मेळटा खंयची विशयार तुम्ही बरोच हां तशें ना आतां अशी बरयत आशिल्लें हांव वुमन्स डे उरल्यार ते दुसताच्या बद्दल कसले अशे ते दिवस खंयचे आसा वय कवी पळोच म्हण जाल्यार मनांत लेखतना एक अशी बैसून एक आलोचना पिक्चर येता हां तशी तुम्ही हाय वेरी मध्य तशी बैसून म्हणणे कोणी डिस्टर्ब करचे ना डिस्टर्ब केल्यार आईल वर वता इतले दनपार थंड उरता घरा कडेन कोणी हे आनी म्हाका बेगीन न्हिदे त्रास आसा रात्री न्हीद पडना दनपार न्हिदल्यार सो तो कशी तरी वेळ काडचो उरता म्हाका सो तेन्ना बसून खुशी जाल्ले तुमगेले इतले पुरो ऍक्टिव्हिटीज आनी आसा म्हण आयकून जाले की मागीर हां आतां वय जालें आतां ते जाल्या हांव तुका दाखयता कशी जाल्या पळय ते त्याची त्याचे पातोळी पानाचे हळदी पानाचे हा एक परंबळ येता परंबळ येता आनी हे अशी तगू बी काही लागील उरना आनी एक थोड वेळ तूं अशी हांतू दवरले री ते हुणसाणीक आनी समज शिजता आतां हांव तुका थोडे प्लेटान घालून दिता तूं पळय हळदी पान सोड न्हू घालचें जाता हळदी पानां समेत बी घालीत आनी अशी धांपून दवरले री ते थंय हुणसाणी रे आनी बरें शिजता आनी बेगी वायट जायना ते तशी दवरल्यार हे पळय हे आतां आमी बावलान काडून घेतल्या तूं टेस्ट पळय तुका कशी दिसता परंबळ लायक आसा आनी एक म्हाका तूं नवेचे फर्स्ट टाइम हांव खाताचे हुन उरतले उब येता तुम्ही म्हळ्या म्हणजे चेडू आमकां खंडीत लायक लागता मशरूम असं आणि एक सुक्का टाइप खाताना तुम्ही सुके हय धडक म्हणटा आमी ताका तूं ब्रेड किंवा चपाती बरशी किंवा शिताचे बरशी तोंड लावच्याक घेवीत सो नवेच एक लायक रेसिपी आमकां दिला आणि हेल्थी प्लस आमगेले हळदी पानं केळी पानं पुरो यूज जावन आयदनां काही मस्त घासचें काम ना सो मस्त बरें लायक विषय आसा ह्या रेसिपीन पण ट्राय करायची तशीच मागीर आमकां एक तांणी कवयत्री एक पोयम बरयतले म्हणून सांगिल्ले सो इतली पुराय उलयन गेले तरी तांचे एक पोयम आयकना अशी कसल्याक सोडचें म्हणून तांकां एक रिक्वेस्ट एक म्हणायची म्हणून सो तुमी हांवें ते करोना वेळार ते यूथ ऑफ जेएसपीन सुमार लोकां हेल्प केल्लें काम केलें पळोवन तेन्ना एक कविता बरयल्ली ते आत्तां संदर्भात ती थोडी लागना पण तेन्ना बरयल्ली ती वय ते सांगता अय्यो कसल बाळा हो करोना
अय्यो कसल बाळा हो करोना मात्ते हून करनो काही जायना मात्ते हून करनो काही जायना. ही तर आमगेल सत्व परीक्षा ही तर आमगेल सत्व परीक्षा देवाक नमगुया करत तोची रक्षा. हे दिवस वत्तले येत्तले चांग दिवस हे दिवस वत्तले येत्तले चांग दिवस वॅक्सिना रुपान मेळतलो आरोग्य कलश वॅक्सिना रुपान मेळतलो आरोग्य कलश. व्यायाम प्राणायाम करून वाढव्या प्रतिकार शक्ती. विठ्ठल विठ्ठल नामस्मरण कर्या कर्या देवाली भक्ती. आमका काही जायना राखता तो हरी आमका काही जायना राखता तो हरी. गरजवंतांक मदत कर्या पुण्य वाढतले उत्तरोत्तरी. यूथ ऑफ GSBन दिल्ले सर्वांक सकारात्मक विचार कष्टाचे काम. यूथ ऑफ GSBन दिल्ले सर्वांक सकारात्मक विचार केल्ले कष्टाचे काम. मेळो तांकां यश आणि अभय. हे श्रीराम हे श्रीराम. धन्यवाद. चंद बरयला माय मस्त एक तुमगे मनाच पूरा इच्छा तुम्ही केला हे कोरोना टाइम म्हणून नाही खंयचे वेळारी हय, हय. आम्ही एचन कडच्यान जे विठ्ठल विठ्ठल म्हणायची म्हणून तशी घेवेत मस्त लायक बरयता तुम्ही मला म्हाका गुजबम्स आयले ऐकताना तुमगेले. सो मस्त धन्यवाद. तुम्ही आता आमगे इंटरेस्ट कितली म्हणाली ताणे आज सकाळी पलपल्यार बायस हय. आमगे कधी राहिल्याची आज हांगा आमगे विक्षकांक एक लायक रेसिपीज दाखयला. सो हांकां एक धन्यवाद सांगता. अपास येयाची आमगेल वासरीक आमकां बी एक आमी घरान सद्दां रांदप करताची जाल्यार आमकां एक तुमी स्टेज दिले आमकां येवन दाखोवचे. एक 4 लोकांनी पळयलें म्हणून अरे आमकां खुशी ते. आणि हे पुढे रेसिपीज आमकां आस्त म्हणून ते गोत ना तुम्ही आमकां सांगून दिले तुम्ही मेहंदीची हाजी विषयी आमकां मस्त तुमकां बी म्हगेल अनेक धन्यवाद. जयत माय थँक्यू. आईला अपास येयाची आमगेल वासरीक आणि असलेची नव रेसिपीज आमकां सांगून दियाची. सो आईला मस्त मस्त धन्यवाद. धन्यवाद.